सोमारा विधानसभा अधिवेशन सुरू जावचे पयलीं कॅबिनेट बसका जाली। स्टाफ सिलेक्शन आयोगाच्या कायद्यात आनीक एक फावट दुरुस्ती। जानेर 2022 पयलीं जायरात केल्ले पोस्ट भरपाची प्रक्रिया पुराय करपाक एप्रिल 2024 मेरेन प्राझ वाडयलो। फाटली मुजत वाड जानेर 2024 सोंपली। सी कॅटेगरींतले सरकारी स्टाफाचे VRS येवजणेत दुरुस्ती। पयली सर्विसेत 20 वर्सां पुराय जाल्ल्या 45 वर्सां वेल्यांक VRS घेवपाक मेळटाली। नव्या नेमा प्रमाण सर्विसेची 20 वर्सां पुराय जाल्ल्या कोणाकूय VRS घेवपाक मेळटा। 45 वर्सां पुराय जाल्ल्याकूच VRS ही अट आतां आसची ना। कॅबिनेटान इलेक्ट्रीक गाडयांक सबसिडीची येवजण परत चालीक लावपाक मान्यताय दिल्या। ऑगस्ट 2022 ते डिसेंबर 2023 मेरेन EV घेतिल्ले येवजणेंतल्यान भायर उरिल्ल्यांकूय सबसिडीचो लाव मेळटलो। 2 व्हिलरांक 8 ते 15,000 रुपयांची सबसिडी, 3 व्हिलरांक 8 ते 60,000 रुपया, जाल्यार 4 व्हिलरांक 8,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन सबसिडी मेळटली। गोंयांत उदका पुरवणेत स्मार्ट वॉटर सप्लाय मॅनेजमेंट सिस्टम बसोवपाचें काम केंद्र सरकाराचे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनीक 47 कोटी 18 लाखांक नॉमिनेशन तत्वाचेर दिवपाक कॅबिनेटाची मान्यताय। ही कंपनी उदकाची क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी मॉनिटरिंग, लेव्हल मॉनिटरिंग, लिकेज डिटेक्शन अशी सगळी कामां पळयतले। कॅबिनेट बसकेंतले हेर निर्णय पळयात। पणजे रेश मागूस रोपवे खातीर पणजे वटेन 454 मीटर सरकारी जमीन पर्यटन खात्याक दिवपाक कॅबिनेटाची मान्यताय। नोव्हेंबर 2023 जाल्ले मिडिया टेक एक्सपोचे 31 लाखांचे बिलाक एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय। नोव्हेंबरात गुजरातात जाल्ले ग्लोबल फिशरीज कॉन्फरन्सात गोवा पॅव्हिलियन घालपाक जाल्ले 1 कोटी 40 लाखांचे खर्चाक कॅबिनेटाची एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय। ग्रीन कनेक्टेड सोलर रूफटॉप बसोवपाक 60% मेरेन मेळटली सबसिडी। गोंय सरकारान घडोवन हाडिल्ले CSR एक्सपोचे काम केल्ले सनलायट मिडियाचे 2 कोटी 78 लाखांचे बिलाक कॅबिनेटान एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय दिल्या। स्टुडंटां खातीर लौकीक शिलकार।